नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयची मीन येरादारी दीसभर बंद, बार्ज आनी जेटी बंद. बंदाक मायनिंग वाठारांतल्यान भरपूर प्रतिसाद. बुधवारा पणजे मोर्चो, ट्रक आनी बार्जींनी राजधानी ब्लॉक करपाची तयारी. लुइजिना वांगडा सेटिंग केलें ना. पक्षान सांगल्यार मडगांव नाजाल्यार फातोड्डेच्यानय वेंचणूक झगडपाक तयार. चर्चिलाचे विजय सरदेसायाक प्रत्युत्तर. ब्रारा पयलींचे प्रभारी पेचाक आशिल्ले अशें चर्चिलाचें मत. न्यायमुर्ती शाहान सुरू केली बाळी हिंसाचाराची चवकशी. गोविंद गावडे मालू वेळपाची घेतली जबानी. टीम अण्णान चळवळ दवरची लोकपाला पुरतीच. खंयच्याच राजकीय पक्षाआड भुमिका घेवची न्हय. न्यायाधीश संतोष हेगडेन हिंसार वेंचणूक मोहिमेचेर उक्तायलें मत. आनी खेळा मळार लुसोफोनिया 2013 गेम्साचें काम वर्स सोंपता म्हणल्यार जातलें सुरू. खेळा प्राधिकरण म्हणटा नोव्हेंबरान टेंडरां. 1.5 वर्सां भितर काम पुराय करपाची प्राधिकरणाची मोख. आतां खबरो विस्तारान. ट्रकवाल्यांनी मंगळारा गोंयभर मीन येरादारी बंद दवरली. बार्जी आनी जेटी बंद उरल्यो. मायनिंग डिपेंडंट पीपल संघटनेन मंगळारा मीन येरादारी बंद दवरपाचो उलो मारिल्लो. हजारांनी लोकांचो बुधवारा पणजे मोर्चो येवपाचो आसा. शेकड्यांनी बार्जी आनी हजारांनी ट्रक हाडून मांडवी आनी हायवे ब्लॉक करपाची तयारी चल्ल्या. गोंयचे कायदेशीर मीन उद्देगाचेरय कारवाय जावपाची भिरांत पातळिल्ल्यान मायनिंगांतल्या लोकांनी सरकाराक शक्त दाखोवंक सुरवात केल्या. शाह आयोगान गोंयचे बेकायदेशीर मायनिंग आनी मीन निर्गतीची चवकशी सुरू केल्ल्यान मायनिंगांतले लोक चडच भियाल्यात. बेकायदेशीर मायनिंग बंद करपाक हरकत ना, पूण कायदेशीर मीन उद्देगय बंद केल्यार ह्या उद्देगांतले आनी ताचेर निंबून आशिल्ले लाखांनी लोक रस्त्यार पडटले अशी भिरांत ह्या उद्देगांतले लोक उक्तायतात. मंगळारा उत्तर गोंयांत दिवचल, पाळये, सुर्ला, वेळग्यां वाठारांत जाल्यार दक्षिण गोंयांत केप्यां, कुडचड्यार, सांग्यार आनी सावड्ड्या वाठारांत मीन येरादारी बंद आशिल्ली. ट्रक, बार्जी आनी मिनाच्या लोडिंगाच्योय जेटी बंद आशिल्ल्यो. प्रायवेट जे आमचे गांवचे लोक लोडिंग करताले तेही लोडिंग बंद जाल्लें आसा आनी मायनिंगची कसलीच एक्टिविटी चालू ना. इवन दुकानकारांनी, खुबशे दुकानकारांनी जे स्पेर पार्ट्स आसात, टायर पंचरवाले आसात, आमकां तेंको दिल्लो आसा. तशेंच मायनीर काम करपी खाणीचेर काम करपी लोकांनी बंद दवरलेलें आसा. इलिगल जर तर जाला जाल्यार ताका ट्रक ओनर रिस्पॉन्सिबल ना. बारीक लोक जे हाजेर काम करतात ते रिस्पॉन्सिबल ना. हे फावटी आमी जेन्ना जमून वयतले लोक सगळे पणजे वचपाक चिंतलां तेन्ना आमचे बरोबर स्क्वेअर पार्ट्सवाले, गॅरेजवाले, टायर पंचरवाले, ड्रायव्हर, क्लिनर, बायल भुरगीं सगळीं आमच्या वांगडा, आमी हॉटेलवाले जे ह्या धंद्याचेर पोट भरता ते सगळे आमी घेवन पणजे वचपाचे आमी निर्णय घेतलेलो आसा. मायनिंग वरती जितले डिपेंडंट आसा तुमारो एवरीथिंग विल बी क्लोज. सगळे फाल्यां बंद आसतले आनी सगळे जण पणजे येतले. कित्याक म्हटल्यार हो प्रश्न आसा, हो सगळ्यांच्या पोटापाण्याचो प्रश्न आसा. बुधवारा ट्रकवाले आनी मायनिंगांतल्या हेर वेवसायिकांची पणजे कांपालार सभा जावपाची आसा. बार्जवाल्यांचे संघटनेन पणजे मांडवीत 100-150 बार्जी उब्यो करून न्हंय येरादारी ब्लॉक करपाची तयारी चलयल्या. So around how many barges will be there? 100 तरी बार्जी असतले. 100. Good. Our thing is what? Let the government regulate the activity. But there should not be any ban. Okay. Second thing what we are saying is every ton what is exported by barges. Okay. It is carried by barges. Okay. We have record of all the cargo carried. Okay. So let government investigate.
and people who are defaulters can recover the money from them. Okay. But don't stop the exports. That's what we are trying to tell. Let legal mining, whatever is there, let it continue. कायदेशीर मायनिंगय बंद केल्यार गोंयांत कितें परिस्थिती येतली ताची कल्पना केंद्र सरकाराक गोंय सरकारान दिवची म्हूण शक्ती प्रदर्शन चल्लां. बुधवारच्या चलो पणजीची तयारी म्हूण मंगळारा ट्रकवाल्यांनी पुराय मीन येरादारी बंद दवरून पयलें शक्ती प्रदर्शन केलें. कुडचडेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक आनी दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आपणे लुइजीन फालेरो वांगडा केन्नाच सेटिंग करपाचो यत्न केलो ना, विजय सरदेसाय फट उलयता. पक्षान सांगल्यार आपूण फातोड्डेंच न्हय जाल्यार मडगांव सावन पसून वेंचणूक झगडपाक तयार आसा अशें प्रत्युत्तर चर्चिल आलेमावान विजयाक दिलां. ब्रारा पयलींचे काँग्रेसीचे सगळे गोंय प्रभारी पेचाक आशिल्ले अशें वादग्रस्त मत चर्चिलान उक्तायलां. प्रदेश काँग्रेसीचो सरचिटणीस आनी फातोड्डेच्यान विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक सोदपी विजय सरदेसायान सोमारा चर्चिलाचेर लुइजिना वांगडा सेटिंगां करता म्हूण बरोच फोग काडिल्लो. चर्चिलान ताका त्याच शब्दांत दिल्या. तो 18 वर्सां म्हणजे बरो आसलो सारको पॉलिटिक्सान आनी पॉलिटिक्सान पूण कितें आहा तो तोच जालो. त्याणें ती आडोली सुपारी आनी ताणें दिलो ती आनी ताणें हाडप आनी दिवप सगळें सांगप सारकें ना तुका. चर्चिलान काँग्रेसीच्या आदल्या गोंय प्रभाऱ्या विशीं वादग्रस्त वक्तव्य केलां. हांव डुप्लिकेट न्हू, डुप्लिकेट काँग्रेसीचे जायते मनीस आहा ते डुप्लिकेट करताय आनी तेन्ना ते डुप्लिकेट तेन्ना मागीर म्हाका बासोवचें पडटा. सो हे फावटी म्हाका बासोवपाक पडपा ना, कित्याक हे फावटी आमगेले ऑब्जर्वर बरे आहाय, जावं तो आमी ब्रार जावं तो आमी रेडी ते सामके स्ट्रॉंग आहाय. ते कोणालें आयकपी न्हू सगळे कोणी. जे आदी पळय ऑब्जर्वर आसताले ते पचेक आसताले हिंगा, ते ऑब्जर्वर कोण कितें हें केलें ते आयकताले आनी त्रास जाताले. लुइजिना कडेन फातोड्डेच्या सिटाचें कसलेंच सेटिंग आपणें केल्लें ना अशें चर्चिल म्हणटा. लुइजिनान एक एनाउन्समेंट केलो आबो नायली रात म्हणून. हांवें ओपन सांगिल्लें का तूं राव, हांव तुका चॅलेंज करता म्हणून. जर तो हांव तर नायली चॅलेंज करता म्हाका तेका कितें जावपाक कसो करा तरी. तो एलिगेशन करता की तुवें तो आनी तेका बरोबर आसतलें कितें सांगिल्लें. हांवें कोणा सांगिल्लें ना, घालेच्या मान कोणा सांगिल्लें ना. विजय सरदेसायान भुरगेपणां करची न्हय असो तोमणो चर्चिलान मारला. तो कितें उलयता तेजेर तो मॅच्युअर्ड जावपा जायो. तेका 100% आमी तेन्ना आमी आसले तेन्ना सांगिल्लें का तूं मॅच्युअर्ड जाव, शीक, पॉलिटिक्स कितें उलोवपाक शीक, पूण शिकना जाल्यार हांव तें कितें म्हणटलें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. बाळी हिंसाचाराच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती S.K. शहान संबंदीत मनशाच्यो जबान्यो घेवपाक सुरवात केल्या. मंगळारा तांणी गोविंद गावडे आनी मालू वेळपाची जबानी घेतली. ह्या दोगांयचेर खुनाचो यत्न करपाचो, दंगल करपाचो आनी कारस्थान रचपाचे आरोप आसात. उटाच्या 25 मेच्या आंदोलनाची न्यायालयीन आयोगा वरवीं चवकशी करपाची मागणी उटान केल्ली. ते प्रमाण सरकारान चवकशे खातीर न्यायाधीश S.K. शहा आयोग नेमला. आयोगान चवकशी सुरू केल्या. आंदोलना कडेन संबंद आशिल्ल्या लोकांक समन्स धाडल्यात. मडगांवां मोती दोंगराचेर आयोगाक कचेरी दिल्या. मंगळारा उटाचो फुडारी गोविंद गावडे आनी मालू वेळीप हे दोगूय आयोगा समकार जबानी दिवपाक आयिल्ले. 25 मे बाळी जो इन्सिडंट जाल्लो आशिल्लो ताजे आनीक डिमांड केल्लो आशिल्लो ताजे कमिशनाक शाह कमिशनाच्या मार्फत ताजी इन्क्वायरी जावची आनी त्या प्रमाणे आज म्हाका समन्स धाडिल्लो आसा. आनी म्हजें कितें जें म्हाका ती म्हायती आसा ती डिपोज करपा खातीर हांव आज ह्या शाह कमिशनाच्या मुखार उबो रावपाक आयिल्लो आसा. 25 मे आमकां बाळ्ळी जो आमचो मोर्चा जाल्लो तेजो आमकां एक समज पडलेली आसा ती आज आमच्या 25 तारखेर जाल्ल्या उटा आंदोलना वेळार महामार्ग आडायिल्लो. ह्या आंदोलनात उटाच्या दोग फुडाऱ्यांचो जीव गेल्लो. उटाच्या ह्याच आंदोलना वेळार खुनाचो यत्न करपाचो, दंगल करप आनी कारस्थान रचप हे सारकेले आरोप गोविंद गावडे आनी मालू वेळेपाचेर पुलिसांनी घाल्यात. ह्या दोगूय जाणांनी जामीन मेळ्ळा मेरेन सड्यावेल्या जेलींत 2 म्हयने काडल्यात. 3 म्हयन्यां मदीं चवकशी करून अहवाल दिवचो अशें सरकारान आयोगाक सांगलां. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.